Welcome back. Labour leader Christopher Fonseca has said that government has presented the mining case half-heartedly before the Supreme Court. It has failed to highlight the crisis faced by mining dependents. Mining-dependent people are demanding corpus fund assured by the state and not the package. Fonseca claims that only a few mining companies showed a humanitarian approach towards contractual labourers after a mining ban. Time and again you are asking compensation from the state government. आम्ही सरकारा लागी स्टेट गव्हर्नमेंटा लागी पॅकेज केन्ना मागोंक ना. Mine ownersanनी कितले contribute करचे? Finally, state government, when you talk of contribution by state government, it is not the state government, it is a common people on the street who would be contributing through their tax. आम्ही स्टेट गव्हर्नमेंटा लागी पॅकेज केन्ना मागोंक ना. You are talking about funds. आम्ही म्हणटा तुम्ही मायनिंग पीपल्स एक फंड तयार करा. कॉर्पस. Layoffs जो चालू जाला पळय ते कोणाक अफेक्ट जाला? काय मायन ओनर्सान ले ऑफ करूंक ना, तांकां सोमतोच काडून उडयला. जे कॉन्ट्रॅक्ट लेबर आहात, जे डेली वेजेस आहात, टेम्पररी आहात, तांकां काडून उडयला. थोडे मायन ओनर सोडून उरलेल्यांनी सगळ्यांनी काडून उडयला. आफ्टर बॅनिंग जेन्ना हांगा एजिटेशन जालें पळय लोकांची संख्या कित्याक कमी आसा? वाय इट इज नॉट बिकमिंग अ मास मुवमेंट? इट इज अ मुवमेंट. आयज खंय येतलो सुद्दां जालो जाल्यार खर्च आसा इश्टा म्हज्या. लोक धापटी चिंचो पडटा घरांतल्यान भायर येवच्या पयलें. इतलो तेंची सारकी आर्थीक तांचो कमर मोडलेलो आहा. Their backbone, economic backbone has been broken. तुम्ही म्हणता त्यांचा ॲडव्होकेट उभोच रावना म्हणून तो एक पार्टी उभे रावंक ना. आता लेट द गव्हर्नमेंट गियर हिम अप, लेट हिम बी प्रॉपरली ब्रीफ्ड and let proper people brief him. People who are knowledgeable, people who are authorities in their own way. You don't send somebody who is a junior to the Supreme Court advocate. He will ask 100 questions. Somebody who is knowledgeable, you send him. The saga of sufferings from the Dr. Le residents seems never ending. Though the naphtha blazes cooled down, the lives of victims are still burning. Dr. Le fire outbreak occurred almost a year and a half back. Family members of the victims claim their loved ones do not get assured treatment from the state. They narrate this tale of their hard times. Surendra Madkaikar reports. आम्ही असा आता धाकतळे हांगसर 1.5 वर्स जाले. धाकतळ्यान हांगसर नाफ्ता फायर इन्सिडंट जावन आसलेलो आहा म्हणटा तो तेजस पालयेकर आनी एक भुरगो आसा तो शेजाऱ्याक रावपी आनी मातसो पळय नवीन वराडी म्हणून. तेंचे घाव्याचे आनी हे जखमा पळयल्यो जाल्यार हे घावे इतले बेगीन भरून येवचे ना अशें दिसता. सरकारा कडच्यान आनी कंपनी कडच्यान हांकां कॉम्पेन्सेशन मेळ्ळां खरें, पूण तें कॉम्पेन्सेशन खरेंच जे जे घावे दूख जाल्ले आसा ती भरून काडटले काय कितें? सरकाराकडे मागणी आमची अशी आहे की कंपनी कडल्यान हाका जाता तितको 100% रिकवर जायसर आमकां ट्रिटमेंट दिवचो आनी हेचो फ्युचर कितें आहा तो पळोवचो तेणी. हे व्हडले आमचे मागणी आहा. आमी फायनान्शियली हेका फ्युचराक आमी कांयच करूंक शकना. आमी फायनान्शियली टोटल लॉस जाल्ल्या, टोटल काबार जाल्ले. 2 जाण भावूय हेचे तितून एक्सपायर्ड जाल्ले. आमी अशें म्हणजे हेका एकदां तेल लायता म्हणजे रडोन दिसकावून तेल लायता, ऑयल काडटा हेका, पळयता हेका आनी फाटल्या वटेन तोंड करता रडटा. कितें करतले तेजे फुडें रडोंकूय शकना आमी. अशें जाल्लें आमचें. भुरगो तो कितलो सोंसता अजून आमी काय सांगूंक जाय. हेची फाट पळया, पांय पळया, हात पळया, की आमकां हे पळयलें की आमकां रडों येता. आमी भितर भितर मनान रडटा, तेका दाखोवन दिना काय. लेविन्सन मार्टिन्स जेन्ना डेप्युटी कलेक्टर आसलेले तेन्ना हेंचे हांगसर हे केलें की 5 वर्सां हेंचो ट्रिटमेंट कंपनी पळयतली म्हणून. परत आतां एकदां हे फॅमिली वचोन पर्रीकर CMाक मेळ्ळे. परत एक कलेक्टर अगरवाल हेणें एक रिपोर्ट केलो आनी त्या रिपोर्टाचेर आतां अशें केल्लें आसा, एक 1 मॅन डॉक्टर कमिटी काडलेली आनी हांकां 1 वर्साचोच ट्रिटमेंटाचो खर्च 85,000 रुपीज दिवपाचो म्हटलेलें आसा. खरेंच हे भुरग्याचे घावे फक्त 1 वर्सान भरून येतले काय कितें?
अशेंच सरकार हांकां ह्या फॅमिलीक हेलकावत दवरतले काय कितें काय हांचो सारकोच ह्या दुयेंस जे जाल्लें आसा तेजेर सोक्षमोक्ष लायतले काय कितें धाकताळेच्यान प्रुडंट मिडिया खातीर सुरेंद्र मडकयकर. Coconut trees were massacred by some miscreants in Messays. Farm cultivation has been destroyed. Orked farmers filed a complaint at Old Goa police station. Ironically, police have still not initiated any investigation, nor has any FIR been registered. Police have not yet conducted a Panchanama. Aggrieved farmers believe that the miscreants had vengeance on their mind as they had raised the issue of open sluice gates. Farmers smell a plot by miscreants to convert farmland into a fallow area. हे एंटी सोशल आसा हांकां एक आमच्यो माणसो आसा त्यो फिशींग करता हे थिंग कोवळां उकतीं धरून पाड घालता आनी हांकां नाका आमी शेतां रोयल्लीं आनी ही आमची शेतां आमी कंप्लेन करता म्हणून माणसो वयता म्हणून उदक काडटा भितर तेका लागून आमी कंप्लेन करता म्हणून म्हजी तेणी सगळी चोंयी तोडून उडयल्या आनी तशेंच म्हज्या नेबराचे पळय माड उडयल्या कातरून खूब आमकां लुकसाण केलां. तांकां हे एंटी सोशल एलिमेंट जाता तितले पुलिशेन थिंगा भितर दवरून NSA मारून थिंगा 2 वर्सांक भितर दवरून कित्याक हे आमचे मेरशी वाट लायता हांकां नाका आमी शेतां रोयल्लीं हे शेतकारांक खूब पिडापीड हिंगा दिता. हांव मागता आमचो मनोहर पारीकर हो आमचो CM आसा, होम मिनिस्टर आसा आनी तसोच एग्रीकल्चर मिनिस्टर आसा आनी मनोहर पारीकराक बाबाक जाय ही आमी शेतां रोयल्लीं तो शेतकारांक वयर काडूंक सोदता. तेका लागून हांव आमच्या CM कडेन मागता हे काल्पिटाची हांवें 2 नांवां दिल्यां. एकलो कामिडतो मनीस आसा तांकां जाता तितले भितर उडोवन हांकां बरी शिक्षा दिवन तशें आमकां तेकाच लागून म्हणजे आमकां फार्मरांक हें दाखोवन दिवंक जाय शेतकारांचेर वायट करतल्यांक आपूण तांकां बोणकोण फावो करतलो म्हणून. अशेंच तांकां आमी फ्री सोडले जाल्यार हे दुसऱ्या शेतकारांचे पाड घालतले. आमी काल कंप्लेन दिल्लें हें इन्सिडंट जाताच आजून पासून पुलिशेन पंचनामा आजून पासून करूंक ना. Let's take a short break. Stay tuned.